काणकोण गांवडोंगरीच्या इंद्रावाड्यार दिन्याची जात्रा पारंपरिक पद्धतीन आणि व्हडा श्रद्धेन मनयतात। ह्या जात्रेचे खाशेलेपण म्हळ्यार आकवर दिणो भुरगो दिन्याचे खांब घेवन जाल्यार नव्यानूच लग्न जाल्ले तरणाटे माडाच्या चुटाचे वाने घेवन गांवच्या धार्मिक सुवातेंचेर ढोल ताशाच्या गजरात नाचतात। बाकीच्या गांवचे लोक सासणा रुखाच्यो तलवारी घेवन नाचतात। पूर्वजां सावन चलत आयिल्ली शेकड्या वर्सांची परंपरा आयज मेरेन गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी तिगोवन दवरिल्ली पळोवपाक मेळटा। गांवच्या लोकांच्या जिणेंत आनंद, आशा, आकांक्षा, नवी दिशा दिवपा खातीर गांवचे लोक हो दिणेश्वर देवाचो उत्सव मनोवन शिगम्याची सभापती करून नव्या वर्साची सुरवात करतात। वता काही गोष्टी जे अविवाहित जे भुरगे आसा मेळून एक दैवीक अवसार आमचे भितर संचारता आणि थोड्यांक दैवीक अवसारांतल्यान भार येता। एक आमी म्हणटा की दैवीक अवसार खंय तरी ना म्हणून, पूण ह्या जात्रे रुपांतल्यान आमकां कळटा सहज असो कोणाक भार येना, पूण एक बालगोपाळ नाचता आसतना एक आख्यायिका पुर्वजां पासून रचिल्ली आसा, गणिल्ली आसा, मांडिल्ली आसा। त्या आख्यायिकेनुसारच बालगोपाळ जेन्ना अशें दिणेश्वराचे एक नामस्मरण करता आसतना तांचे भितर एक दैवीक संचार जाता आणि संचारान तांकां एक अवसर भायर सरता। अवसर भायर सरले आसतना जितले ते ढोल ताशांच्या गजरांत एक माहोल तयार जाता आणि तांचे मदीं एक दैवीक अवसार संचारता। पूण अवसार सहज समाप्त जायना, पूण जितलो तो ढोल ताशांचो गजर आवाज जो आसा तो समाप्त स्लो जाता त्यानुसार तांचे दैवीक जे संचारले अवसर जो आसा तो समाप्त जाता। सगळे पंचांग वाचन जाल्ले उपरांत सकाळचे परत देवाचो उत्सव जावन परत थिंगा दिणेश्वर देवाक सगळ्या भोंवतणीक आमी फेरे मारून ह्या दिणेश्वर देवाची उत्सव जी आसा ती समाप्ती करता। त्याच बरोबर जो शिगमोत्सव जो आमी मनयताले आणि ह्या दिणेश्वर जात्रेच्या निमित्तान आनी बाकीची जी समाप्ती आसा ढोल ताशाची किंवा इतर गाणी जी आसा ह्या नवीन वर्साक आमी समाप्ती करता। असो आमचो दिणेश्वर देवाचो उत्सव आसा।